राजन घाटेन गोंयकारांच्या वतीन गोंयचें सरकार चलना म्हूण उपासाक बसल्यार 11वो दीस. मात सरकाराक ताचें कांयच पडिल्लें ना. उलट मात राजन घाटे उपासाक बसला हें कोणाक तरी खटकता. राजन घाटेन उपास सोडचो म्हूण आतां ताचेर दबाव घालपाचे प्रयत्न चालू केल्यात. 10व्या दिसा आयतारा रातीं राजन घाटेचेर हल्लो केलो. अर्दे वर जालें, एक मनीस तो कोण खाडयेचो आहा, कितें आपलें नांव सांगलें, कोण तो रप्पू काय कोण तो म्हाका मागलो बिरयाणी खावपाक या मागलो. तुका कित्याक मारूंक जाय मागलो, आपूण आसा मरे जितो. म्हटलें म्हाका तूं कित्याक हें करता रे बाबा, हांव तुज्या बिरयाणी खातीर आसा. ना मागलो तूं येवकूच जाय मागलो, तूं कितें जाय काय मागलो. आवाज चडयलो. हांवें तूं जाग्यार राव मरे म्हटलें, मात त्रास करूं नाका, तूं वच. तरी थंय घुंवता. म्हाका मागलो तुका मागलो घाटी म्हणटा मागलो तो महेश दत्ताराम नायक मडगांवचो. हांवें म्हणलें म्हणू घाटी, म्हाका व्हडलें फरक पडना. म्हाजी म्हणलें 5-6 पिढयो जावन गेली म्हटलें हांगा गोंयांत, कळ्ळें न्ही. आनी घाटी जर म्हणटा न्ही म्हाका वायट दिसना. घाटयाक तरी म्हटलें खरें करेज आसा म्हटलें, खंयच्या गोंयकारांक ना म्हटलें तें करेज हांवें दाखयलां म्हटलें. कितें काय म्हटलें इतलें म्हटलें. मागीर व्हडलें आवाज सोडूंक लागलो. तुका मागलो मागीर हे सगळे भुरगे धांवन म्हाका हांव न्हातालो, तितलें न्हातालो हांव एक्चुली, न्हातालो त्याच टायमार. म्हाका मागलो तुका मागलो 5 कोटी दिता मागलो, तुका RTGS करता मागलो मडगांवचो, तूं कांय भिवू नाका मागलो, आनी बिरयाणी खावन यो मागलो. झक मारता मागलो तें आंदोलन भितर. तुका कित्याक पडना हें जें म्हाका दिसता. कारण विनय तेंडुलकरान तें उलयलात म्हाजेर नाका नाका तें भितर. तो माविन गुदिन्हो आसलो आनी हो सदानंद तानावडे तें उलयलां. म्हाका तें खरें दुख्ख दिसलें. विनय तेंडुलकराक सरकाराच्या वतीन उलोवपाक ठेको दिवं ना कोणें. तो फक्त पार्टीच्या वतीन उलोवंक शकता. म्हाका दिसता पॉलिटिकल मोटिवेट केल्ले हे, कित्याक CMूच जर सारको ना जाल्यार म्हाका दिसता हे राज्यकारभार आहा तो बरे भशेन चलयना. कित्याक म्हणून हांव प्रशासन चलना म्हणून हांव हांगा बसलां. आनी ह्या प्रशासना खातीर म्हाजें आंदोलन खंय तरी तोडपाक सोदता. कारण तुमकां सांगता हांव, फाटल्या दिसांनी डेप्युटी कलेक्टर येवन गेलो, आमचो हो तो कोण त्रिपाठी न्ही, त्रिपाठी. तें सांगलें आंदोलन तोड. हांवें म्हणलें ना ऑफिशियली, तूं तुजे जिवाक धोको, आयकूंक जाय. मागीर डॉक्टरान म्हाका कितली फावटी सांगलें तुका GMCन घालता. हांवें तें कितें तें ORS तें सुद्दां म्हाका डॉक्टरान सांगलेलें हांवें घेवंक ना. ORS घेतलें, म्हाजें आंदोलन तुटलें हें म्हाका दिसता. मागीर तो कोण आनी एकटो कोण रे तो मागीर आमचे आनी मदीं मदीं कोण खूब जाण म्हाका सांगताले सिवील सोसायटीन म्हाजेर तेंच्यांनी स्पश्ट सांगलें राजन तुका हें जातलें, त्रास जातले हेल्थाक, तूं तोड. हांव तेजें सुद्दां आयकूंक ना. हांव रिस्पेक्ट करता सिवील सोसायटीक. कारण हें जें आंदोलन जें आसा तें राजन घाटेचें एकट्याचें न्ही, तें 15 लाख लोकांचें आंदोलन जावन आसा. आनी कित्याक म्हणटा हांव पयलेंच म्हाजो स्टेटमेंट केला, हें राजन घाटेचें आंदोलन आनी व्यक्तिगत कोणाचेर रावना. हें 15 लाख कुटुंबाचें आसा. ते कोणी ते नॉन गोवन्स आसतले तेंचें आंदोलन जावन आसा. आनी हें आंदोलना खातीर हांव बसलां हांगा. हांव म्हाजें पोटाचें कशें हाल जाता तें विनायक तेंडुलकराक दिसचें ना. कारण हांकां आयती खुर्ची मेळ्ळ्या, आयती राज्यसभेन गेल्या. हांच्यांनी कसलें असलें आंदोलन केन्ना करूंक ना. हांव सत्याग्रह तो दिला तो आमकां आमच्या फ्रिडम फायटरान दिला, कळ्ळें तुका न्ही. त्या खातीर हांव झगडटां. आनी ह्या लोकांक ह्या सरकाराक हांव दाखोवन दिवंक सोदता. कित्याक मनोहर पर्रीकर आजून पासून आसा सारको की म्हाका खबर ना. आजून पासून तो हें करिना. जो पर्यंत सरकाराच्या बाबतींत आजून मनीस येवंक ना सरकाराचो. म्हाका हांगा पुलीस ना. आयज म्हाका पुलीस ना हांगा. ह्या वाठारांत तुमी पळयात पुलीस आसा काय ना तो कोण ना. हांव काळखान रावता. लायट हांगा येता केन्ना 8 बिटांक. म्हाका वायट दिसता सांगपाक, तरी रावता. फाटल्या दिसांनी म्हाका बेबद्यांनी सगळ्यांनी त्रास केलो हांगा. बेबदे सगळे म्हाका त्रास करताले, तरी हांव लढो दिला. एकटो रावलो. 16 आनी 17 तारखेक हांव एकटो रावला. राजन घाटे पणजेन आझाद मैदानाचेर उपासाक बसला. आझाद मैदान पुलीस मुख्यालयाच्या प्रवेश दारा सामकेंच आसा. मात गोंयकारां खातीर उपासाक बशिल्ल्या राजन घाटेक पुलीस सुरक्षा दिवपाक जाय अशें पुलिशेक दिसना. ही एक गोंयकारांक आनी पुलिशेक लज आसा. कारण पुलीस हे गोंयकार आसात हें विसरपाक जायना. दुसरी गजाल, पुलीस मुख्यालया सामकार उपासाक बशिल्ल्या राजन घाटेचेर हल्लो जाता मात पुलिशेक कळना हें अजापच. भाजपाचो अध्यक्ष आनी गोंयचो खासदार विनय तेंडुलकरान राजन घाटे समाज वावुरपी न्ही जाल्यार काँग्रेसीचो कार्यकर्तो आसा अशें उलोवन बुरशें राजकारण केल्लें. राजन घाटे म्हणटा आपूण एकटोच हांगा आसता. म्हाडे कोण ना. आनी हे पार्टीचो मनीस, ह्या पार्टीचो खंयची पार्टी आहा आयज तुमी रातचे जर पयशी कोण पार्टीचो मनीस दाखोवन दी म्हाका.
सगळे येता एक एक NGO हो NGO तो सगळे NGO किंवा एक आपल्या स्वताच्या व्यक्तीक कित्याक तेका गोंयचो मोग आसा, गोंय हे लोक खान उठतले म्हणून ह्या खातीर हांव आंदोलनाक बसलेलो आसा. म्हाका कोणी व्यक्तिगत कोणाचेर हांव टिका करिना, पण विनय आनी तो वांगडा सदानंद आनी हेंचे कितें षडयंत्र आसूंक शकता. हांव इतलें सांगता, 5 कोटी म्हाका दिवपाक हो कोण? उपासाक बशिल्ल्या राजन घाटेक मारपाचो प्रयत्न करता हे थंय आशिल्ल्या भुरग्यांनी पळयल्या उपरांत घाटेक वाटोवपा खातीर धांवले. उपरांत पुलिशेक कळयलें. आमी जेन्ना धांवून येयले तेन्ना हो मनीस जो आसलो तो फूल राजन सराच्या आंगार वयतालो. आमी जर त्या टायमार जर पावना जाल्यार तो शुअर सराक मारतलो आसलो. आमकां पळोवन आमी इतलेंच आयकलेलें की तो कितें पयशांचें कितें उलयतालो म्हणून, आनी राजन सरान ताका सांगलें तूं वच हिंगासून वच. आनी हो मनीस आमकां पळयले उपरांत आमच्या आंगार सुद्दां येवंक लागलो. पूण आमी जेन्ना एक 4-5 जाण एकठांय जाले तेन्ना तो मातसो भिलो. आनी त्या टायमार तेणी शर्ट पिजून तेजो मोबायल फोडलो, हेल्मेट मारलें आनी तेणी डायरेक्ट आमचेर असो एक तुमकां दाखयता कितें तें दाखयतलो, तुमकां दाखयता, तुमी आमकां वळखोन नको, तुमी आमकां वळखोन नको. आनी त्या टायमार तेणी एक मातशी फुडें गेलो गेटी कडेन. वयता आसतना तेज्या बोल्सांतसून हें कार्ड पडलें. हे कार्डाचेर आमकां कळलें की तेजें नांव शेख रूफ, ओके, फ्रॉम सम ऑर्गनायजेशन, आमचे गोंय आमचे लोक, वायस प्रेसिडेंट कितें तरी हें पळय. ओके, हांवें इमिजिएटली पुलिशेक फोन मारलो, PIक फोन मारलो. ओके, इमिजिएटली पुलीस येयले उपरांत ताका आतां सद्या पुलीस स्टेशनाचेर येयल्लो आसा. हो जो मनीस जो येयल्लो आसा इट कॅन तो फूल आल्कोहोल पिल्लो सुद्दां आसा. हांवें पुलिसाक विचारला की तुमी मातशें तेजें आल्कोहोल टेस्ट कर आनी एज दीस कॅन बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्लीज फायंड आउट वॉट एक्झॅक्टली who has sent this person and what connection and for what purpose has he come over here. आमी आतां 4 दीस जाले through our sources we have been asking the police to at least keep some police officers over here. There is no reply from the police. कोणूच ना. आतां तूं हिंगा पळयतले जाल्यार आमी हिंगा रातचे रावता, हिंगा सगळे सूर मारून हे लोक येता, खूब त्रास करता आमकां. हिंगा सूर मारतात, हिंगा येवन जेतात, खूब त्रास जाता हिंगा, खूब हिसपा भायर त्रास जाता हिंगा. आनी हे जे पिवन जे येतात पुलिसाक सुद्दां इन्फॉर्म केल्ले आसा. फाटल्या दिसांनी 4 दीस फाटीं ते पुलीस हेडक्वॉर्टर्साच्या भायर भितर गेट रातची बंद आसता, भितर बुलेटी भितर येतात. बुलेटी भितर येयल्या उपरांत फूल दिसत पार्टी कशी जाता. मोबायलार व्हिडिओ सुद्दां काडूंक आमी भितात कित्याक आमकां येवन हिंगा मारीत म्हणून. कित्याक आमचे कडेन खूब हिंगा कोण ना, हिंगा रातचे आमी 4-5 जाण आसात. भितर पार्ट्यो चलतात. ती जी बेल आसा, एक बेल आसा भितर हेडक्वॉर्टर्सान, ती बेल सुद्दां रातची प्ले जाता. पार्ट्यो चलतात हेडक्वॉर्टर्सान. दिस इज वॉट इज हॅपनिंग ओवर हियर इन आ गोवा पुलीस स्टेशन हेडक्वॉर्टर्स. गोंयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराची भलायकी कशी आसा हें कोणाकच खबर ना. ताचो फायदो घेवन अधिकारी सुस्तल्यात. गोंयकारांची कसलीच कामां जायनात म्हणून मुखेलमंत्री पद दुसऱ्या खंयच्याय मंत्र्या कडेन दिवचें अशी मागणी करता. आयज हल्लो राजकीय आसा, मात मागणी पुराय जायना तो मेरेन उपास सोडचो ना. मरण आयलें तरी चलता. म्हाजे फाटल्यान गोंयकारांनी हें आंदोलन चालूच दवरचें अशी मागणी घाटेन केल्या. म्हाका वायट दिसता. म्हाजो जो हें आसा अंचन हें नॉन व्हायलन्स आसा. म्हाका कोणाचो व्हायलन्स नाका. तो जरी तर तेका हें केला न्ही, तेका धाडला पेरला आसतलो कदाचित, म्हाका खबर ना. तें म्हाजें आंदोलन पिड्ड्यार करपा खातीर हें एकट्याचें राजन घाटीचें आंदोलन, हें 15 लाख कुटुंबाचें आंदोलन जावन आसा. म्हणून हांव सांगता, हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता, हें आतां स्टार्ट जालें, हेंकां आंदोलनाचो आतां भाशा कळटा, ही भाशा कळटा. म्हाका दिसता हें आंदोलन फाल्यां सकाळीं चिंगळोंक जाय. हांव मेलो तरी सुद्दां चिंगळोंक जाय, कारण हांवें सरळ सांगलां हांव मरे पर्यंत हांगा बसतलो, हांव सोडचो ना हेंकां. म्हाका तुजे 5 कोटी नाका, म्हाका 5 कोटी नाका. म्हाका जाय म्हाजो गोंयकारपण आनी म्हाजें गोवा, हेंच म्हाका सांगपाक दिसता. उपासाक बशिल्ल्या राजन घाटेचेर हल्लो करपी दुसरेच कितें उलयता. पणजी पुलिसांनी ताका धरून रोखडोच सोडलो. उपरांत ताका कोणाचो फोन आयलो. पळयात तो फोनाचेर कितें उलयता तें.
I'm Mr. Sheikh Raf. I'm 1988 BCom graduate. Then I did law. अरे साहेब म्हाका कितें जावना सर जेन्ना म्हाजो एक फ्रेंड म्हाजो भाव जेन्ना उपाशी आहा म्हाज्या पोटान जेवण वयतलें आय एम ऑल्सो फिलींग की जेन्ना तो बशिल्लो पळय एक 10 दीस पयलीं म्हाका खबर नाशिल्लें की तो असो उपाशी आसतलो म्हणून हे हंगर फास्ट म्हाका कितें खबर नाशिल्लें आमी मुस्लीम आमी रमजाना एक म्हयनो फास्ट दवरता जेन्ना सकाळीं आमी 4:30 उपाशी रावता आनी सांजचे जेन्ना आमी उपास सोडटा असली भूक लागता आमकां माती बी खावन दिसता. एक मिनट आसा फोन आयला. आं जालें साहेब सर जालें हांव येता आतां सोडलें म्हाका साहेब किशोर साहेब सोडलें हां बरें ओके थँक्यू. आं जालें साहेब सर जालें हांव येता आतां सोडलें म्हाका साहेब किशोर साहेब सोडलें हां बरें ओके थँक्यू. आनी बायट नाका म्हाका आमी हांव 10 कोटीचो पात्र हांव ताका कोणें आमच्या एक ग्रुपान कोणें तरी घातल्या काँग्रेसीन ताका दिला आनी तो काँग्रेसचो मनीस न्हय इज एन एक्टिविस्ट. आमकां कोण बी आयल्यार कोता येता कोणा BJPन तोच मनीस CM करा कोणा करा आमकां कांय वी हॅव नो फिलिंग्स फॉर लायक हू इज द CM ऑफ गोवा बट तेगेले कितें डिमांड आसा म्हाका बी खबर ना तेजे मनान कितें पूण तो गोंयकारां लागून वावरता. आमचे 15 लाख कितें 20 लाख गोंयकार आसा तांकां लागून बसला तो तें आमकां खबर आहा पूण तेजे खास मनान अशें आहा पूण तो पयशे खावपी न्ही त्या सांगपाक लागून आनी तो उपाशी आहा म्हाका बी जेवण वचना ताका लागून कित्याक हांव जाणा जेन्ना उपास धरतना एक मनशाक कसली भूक लागता तूं कितें जेव मागीर तो वळखलो म्हाका ते सायडीचे तेजे 7-8 जाण आयले पळय ते म्हाका वळखनाशिल्ले कित्याक हांव मडगांवचो हांव पणजेचो न्ही. कितलेशेच म्हयने जाले गोंयचो मुखेलमंत्री बरो ना. गोंयकार प्रशासन चलना म्हूण बेजार आसात. गोंयकारांच्या वतीन राजन घाटे उपासाक बसला. ताची मागणी आसा की मुखेलमंत्री पदाचो ताबो दुसऱ्या मंत्र्याक दिवचो आनी प्रशासन चालीक लावचें. गोंय फॉरवर्ड आनी मोगो दोगय पक्षांचे सरकारान आशिल्ले मंत्री म्हणटात ते खरें आसपाक शकता की मनोहर पर्रीकाराक मुखेलमंत्री ताणी केला आनी दुसरे वाटेन प्रशासन चलना म्हूण तेच बोवाळ घालतात. मागीर मुखेलमंत्री बदलिनान कित्याक असो प्रश्न पडटा. दुसरे वाटेन पळयल्यार भाजप मुखेलमंत्री पद बदलपा खातीर कित्याक तयार ना. गोंयकारांचे भाजपाक कितेंच पडिल्लें ना अशे साबार प्रश्न लोकांच्या मनान उपरसतात.